पॅरासिलिंग हे जालें इन्सिडेंट जालें हय कितें अपडेट आज आसा? दोन इन्सिडेंट झाले, एक वार्का आणि एक कांदोळे आग्वाद सायडीक. वार्का सायडीक जाल्लो तो पॅरासेलिंग जो सोशल मिडियार व्हायरल जालो. इट इज अ व्हेरी कन्सर्न इश्यू, कित्याक पयरूच आमी वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यां कडेन पूर्ण रेग्युलेशन्स कशें करप कितें करप घाल्ले आशिल्ले. ताज्या मागीर पॅरासेलिंगाची थंय कोकोनट जाग्याचेर ते कितें उडटा तुट्टा आनी थंय वचून बसता. सेफ्टी कम्स इन प्लेस आनी ट्युरिस्ट आशिल्लो. डिपार्टमेंटाक सांगला शो कॉज काड. म्हज्या म्हायत्या प्रमाणे त्या बोटीक काय कितें परमिशन काय कितें तरी नाशिल्लें अशें दिसता म्हाका. बट शो कॉज काडटकर इन्फॉर्मेशन मेळटलें आनी जें कितें एक्शन जाय ताजेर ते इमिजिएटली एक्शनूय घेतले. देर इज नो वे ऑफ थिंकींग अबाउट बिकॉज ट्युरिस्टीक एक्सपिरियन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हे तांणी कितें जस्टिफिकेशन दिलां की डेमो गमत करताले, ट्रायल करताले. इट कॅनॉट बी ट्रायड ऑन अ टुरिस्ट. दे शूड हॅव ट्रायड इट देमसेल्स. सो ताजे खातीर जे शोकॉज काडून ताजी रिप्लाय घेवन इमिजिएटली जाय कितें एक्शन जाय ती जातली. कानोयेचो विशय जो आसा बोट वॉज रजिस्टर्ड सगळेंच आसा. इट इंजीन फेल जाल्लें. ताजे ताकाय शोकॉज काडपाक लायलें कित्याक सेफ्टी ऑफ द ट्युरिस्ट हॅज टू बी लुक्ड एट आनी ना जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जावंक शकता. सो ओवरऑल पयर वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशनाक आपोवन तांची कागाळ सगळी आयकून वॉट एवर इश्यूज दे हॅव वी हॅव सॉर्टेड इट. आनी ताज्या खातीर तेमी वी आर वर्किंग कोलॅबोरेटिवली. दे नीड टू बी रेसिप्रोकेटिव टू बी जे गोंयकार आमी म्हणटा वॉटर स्पोर्ट्सान आसात ट्रेडिशनल तांणी दे आर एम्बेसेडर्स टू टुरिजम. सो असल्यो घटना ह्यो कॅनॉट बी कॉम्प्रोमायज्ड. कितें आसा ते शोकॉज घेवन इमिजिएटली वी वील एन्श्योर दॅट ड्यू एक्शन इज टेकन ऑन द इश्यू वीच हॅज कम इन वार्का सो दॅट प्रेसिडेंट्स आर नॉट क्रिएटेड. बट तुम्ही मिटींग घेवनूय समज तें जायत हाव डू सी रिएक्ट ऑन बिकॉज तुमी तांकां सगळ्यांक सजमायल्ले सगळें सांगलें. हेंच जाता मरे. रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट आनी रिस्पॉन्सिबल टुरिजम आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन. वी नीड टू एन्श्योर दॅट वेन वी डू ऑल दीस थिंग्स आमी करता आसतना वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी आर गिवींग द रायट टुरिस्टीक एक्सपिरियन्स. पूण एनफोर्समेंट ज्या तरेन जावपा जाय तें जातलें. सो इट इज अ व्हेरी सिंपल पॅट एंड पिंच फॉर्म्युला. वी आर पॅटिंग देम टू प्रमोट देम एंड सी दॅट डे टू द बिझनेस तांचे धंदो बरो जावन तांणी बरें जोडून आनी टुरिजम बरें प्रमोट करूनी हें आमचें. समज इरेग्युलरिटीज आसात इरेग्युलरिटीज एक्शन जातलें हें एनफोर्समेंट दॅट वील बी द पिंच.